Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मोन लायात, अशें तुमी जियेतल्यात. आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणें सर्वेस्पोर दलबारांचो देव खरेपणी तुमचे सोबे आसतलो. वायटाचो द्वेष धरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवंट्यार नीत सांबाळात. असो सर्वेस्पोर दलबारांचो देव जुजेच्या उरलोल्या जम्याची घोडयेक दया करीत. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमच्या परबांचो हांव द्वेष करतां, कांटाळो धरतां. तुमच्यो दोबाजीक जमाती पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटवण्यो नाकारतां. आनी दाट्या मोठ्या वासराच्या योजनांचेर हांव नदर पर्यान मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजे सोरशिली पयस काडात. तुमच्या किन्नोऱ्यांचें संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिव नाकात. थांबोन आसतना व्हांवतल्या व्हाळा भाशेन जावं दी तुमचें प्रमाणीकपण. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडोपकार. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरजे, सांगता तें आयक. इस्रायेला, तुजे विरोध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानां ओनांतलीं सगळीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगरांचेर भोंवतात, त्योय मोनजाती म्हज्योच. मळबावेलीं सवणीं सगळीं म्हजे वळखीचीं. जमनीर चलता तें सगळें म्हजे आधीन आसा. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली, हांव तुका सांगपाचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर भोल्लां तितलेंय. हांव कितें बैलांचें मांस खातां वो बोकड्यांचें रगत पियेतां गाय. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटोवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Hallelujah.
आपल्या रोजना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गादारा प्रांतांत दोर्याचे पेलेतोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें आनी ते बोब मारूंक लागले. जेजू देवाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चोरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगा सोरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सोरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगळो हिंड नेटान वचून कोळसा वेल्यान दोर्यांत उडकी मारून बुडून मेलो. राखणे पळून गेले आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी कळीत केलें. हें आयकून नोगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ताका पळयना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. माथ्यू 28:34. नियाळाक आधार. गादारा प्रांत हो एक अनुभवार्थ्यांचो प्रांत, मेळयो कुडी दवरपाक समाधींचो प्रांत, भिरांकूळ प्रांत. ह्या प्रांतांत जेजू आपल्या शिसां बराबर चुकीन पावोंक ना, बगोर आप खोशेन आयलो. हे वाटेन वचोंक आनी येवंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. हे सुवातेर समाधी भितरल्यान भायर सरून बोब मारतल्या दोगां वेले जेजू देंवचार काडून दुकरांचेर वचोंक परवानगी दिता. त्या मनशांचेर आशिल्ले देंवचार जेजू देवाचो पूत म्हणून परगोडटात आनी मानून घेतात. गादारा प्रांता भशेन आमचें जिवीत आमी पातकाक भेटोवन भिरांकूळ आनी एकसूरपणाचें केलां. आमच्या कुडीच्या समाधींनी पातोक लिपून आसा. ह्या कारणांक लागून जिवाक सुसेग ना. ह्या वेळार तोच जेजू आमचे सोशी आयला. ताका आमचे भितर येवकार दिवया. ताका आमचो धोनी आनी सोमी म्हूण मानून घेवया आनी आमचे भितर आशिल्ले पातकाची वंदोड नोपय जातली.
दैवी कोशालकाय आनी शांती आमचे भितर परजोळटली आनी अशें आमचें सवें घडतलें जाल्यार आमी त्या प्रांताच्या लोकां भशेन जेजूक धांवडावंक न्हय पूण आपणावंक गरज आसा. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.